नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अस्तंत बंगाल आनी आसामांत वेगवेगळे उदरगतीचे प्रकल्प लायले चालीक. कनेक्टिव्हिटीक चालना दिवपाची मोख. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी नव्या मतदारांक केले संबोधीत. भारतीय जनता युवा मोर्चा फोंडे हांणी नव्या मतदार संमेलनाचे केल्ले आयोजन. थळाव्या भाशांची राखण करपाक लोकांची व्हड भूमिका. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे प्रतिपादन. पहिल्या संवसारीक चित्पावनी भाषा संमेलनात मुखेलमंत्र्यांनी मांडले मत. मौनी अमावस्ये निमतान लाखांनी भक्तांनी प्रयागराज संगमाचेर केले पवित्र स्नान. भक्तांचेर जालो फुलांचो शिपडाव. आणि खेळांत भारत आणि न्यूझीलंडा मजगती आयज एका दिसाचो क्रिकेट खेळ जाता इंदोरांत. भारतान कुरू बावलो जिखून पहिली गोलंदाजी करपाचो घेतला निर्णय. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज अस्तंत बंगालात 830 कोटी रुपयांच्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचो शुभारंभ केलो. तशेंच बुनियादी फातरूय बसयलो. बालागड हांगसर प्रधानमंत्र्यांनी विस्तारीत बंदर येवजणेचो बुनियादी फातर बसयलो. तशेंच कोलकातात इलेक्ट्रीक कॅटमरान सेवेचोय शुभारंभ केलो. ह्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जयरामबत्ती बरोगी गोपीनाथपूर ते मायनापूर मार्गावयल्या नव्या रेल सेवेचे उक्तावण केले. सरकारच्या ह्या प्रकल्पांक लागून तरणाट्यांक रोजगार मेळटलो. तशेंच हुगळीच्या अर्थीक उदरगतीक नवी गती मेळटली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. इसके लिए पोर्ट, नदी जलमार्ग, हाईवे और एयरपोर्ट्स इन सभी को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है. इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाले टाइम दोनों में कमी आ रही है. साथियों, हमारी कोशिश ये भी है कि हमारे ट्रांसपोर्ट के माध्यम नेचर फ्रेंडली भी हो. हाइब्रिड इलेक्ट्रिक नाव से रिवर ट्रांसपोर्ट और ग्रीन मोबिलिटी दोनों को बल मिलेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार 3 अमृत भारत रेल्वे गाडयांक 5वो बावटो दाखयलो. कोलकाता हावड़ा आनंद विहार, कोलकाता सियालगड बनारस आनी कोलकाता संत्रगाची तांबरम मार्गार ह्यो नव्यो रेलगाडयो धांवतल्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आसाम दौऱ्या वेळार 6,950 कोटी रुपयांच्या काझीरंगा एलिव्हेटेड कॉरिडॉर ह्या उदरगतीच्या प्रकल्पाचो शुभारंभ केलो. भाजपा सरकार सैम आनी प्रगतीक बरोबर घेवन चलता, जाका लागून संधी आनी कनेक्टिव्हिटी हातूंत वाड जाता. तशेंच देशांत रानां आनी झाडांची वाड जाता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. एक सिंग वाले दर्जनों राइनो मारे गए. भाजपा सरकार ने तय किया था कि हम ये नहीं चलने देंगे. अब ऐसा नहीं चलेगा. हमने इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से मजबूत किया. वन विभाग को आधुनिक संसाधन मिले. निगरानी तंत्र सशक्त हुआ. वन दुर्गा के रूप में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई. इसका सुखद परिणाम भी सामने आया. 2025 में राइनो के शिकार की एक भी घटना सामने नहीं आई है. प्रधानमंत्र्यांनी गुवाहाटी कामाख्या रोहतक आणि दिब्रुगड लखनौ गोमतीनगर अमृत भारत रेल्वेक 5वो बावटो दाखयलो. देशाच्या प्रगती वांगडाच ईशान्य राज्यांनी लेगीत प्रगती जाता. ईशान्य राज्य आता दिल्लीच्या लागीं पावल्या अशें सांगतनाच कनेक्टिव्हिटी खातीर काँग्रेस सरकारान दिल्ल्या उण्या बजेटाविशीं प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार टिका केली. तो इसका फायदा सामाजिक और आर्थिक
दोनों स्तरों पर होता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के लिए कनेक्टिविटी का विस्तार बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस ने कभी इसकी परवाह नहीं की। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तो असम को बहुत कम रेल बजट मिलता था, लगभग 2000 करोड़ रुपए। अब भाजपा सरकार में इसे बढ़ाकर लगभग 10,000 करोड़ रुपए सालाना कर दिया गया है। काँग्रेसीन देशाचो तांचेवेलो विश्वास वगडायला, घुसखोरीचे राजकारण करून आसामाची रानां आणि जमिनी संकश्टांत घातल्या अशा पक्षा आड सादूर रावपाची गरज प्रधानमंत्र्यांनी या वेळार उक्तायली। ये घुसपैठिए आबादी का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, हमारी संस्कृति पर हमले कर रहे हैं, गरीब का, नौजवान का रोजगार छीन रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों में धोखे से लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ये असम और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। साथियों, कांग्रेस से आपको बहुत सावधान रहना है। कांग्रेस की एक ही नीति है, घुसपैठियों को बचाओ, घुसपैठियों की मदद से सत्ता पाओ। पूरे देश में कांग्रेस और उसके साथी यही कर रहे हैं। वचयात फुडल्या खबरेकडेन। धर्म म्हळ्यार प्रेरीत करपी शक्त अशें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत हांणी मुंबईत विहार सेवा उर्जा मिलन कार्यावळीत उलयतना सांगलें। जो मेरेन भारतात धर्माचें मार्गदर्शन आसतलें तो मेरेन देश संवसारीक फुडारी उरतलो अशें भागवत हांणी मुखार सांगलें। जब तक भारतवर्ष को धर्म ड्राइव करेगा, भारतवर्ष विश्वगुरु रहेगा, क्योंकि दुनिया के पास नहीं है ये ज्ञान, क्योंकि अध्यात्म नहीं है। वो हमारे पूर्वजों की धरोहर है, हमारे पास आई है। हमारे यहाँ पर हमारा सौभाग्य है कि ऐसे संत महात्मा हमको सदा मिलते आए। उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौत हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 ची सुरवात जाली। ही कार्यावळ भलायकी मळार उत्तर प्रदेशातली विकास कामां, वैजकीय तंत्रगिन्यानात गुंतवणूक आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याक चालना दिवपाच्या हेतान आयोजित जाता। उत्तर प्रदेश मेडिकल तंत्रगिन्यान आणि भलायकी सेवे खातीरचे एक व्हड केंद्र म्हण नेटान मुखार सरता अशें उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी कॉन्क्लेवचे उक्तावण करतकच सांगलें। उत्तर प्रदेश ह्या मळावयलें सगळ्यांत व्हड कंज्युमर मार्केट आसा अशें तांणी मुखार सांगलें। हमारे लिए ये कॉन्क्लेव महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में पिछले 8-9 वर्षों के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने में इसको सफलता प्राप्त की है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र को मिलाकर के कुल 40 मेडिकल कॉलेजेस यूपी में थे, और आज उत्तर प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेजेस वर्तमान में पूरी तरह क्रियाशील हैं। 2 एम्स हैं। आणि खबरापत्रांत आता घेऊया एक लहानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर।
ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो। भारतीय जनता युवा मोर्चा फोंडे हांणी नवे मतदार संमेलनाचे आयोजन रुक्मिणी हॉल, शांतीनगर फोंडे हांगा आयज केलें। फोंडे आनी लागसारच्या वाठारांतल्या नव्या मतदारांक मार्गदर्शन जावचें हे खातीर हे संमेलन आयोजीत केल्लें। ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, भाजपा अध्यक्ष दामोदर नायक, फोंडे नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष वीरेंद्र ढवळीकर आनी हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार आदले मंत्री सर्गेस्त रवी नायक हांच्या फोटवाक फुलां ओंपून कार्यावळीची सुरवात जाली। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी नव्या मतदारांक मार्गदर्शन केलें। आम्ही ह्या नवीन तरणाट्या खातीर केंद्रातले सरकार आणि राज्यातले सरकार हे कितें करता हे तुमकां खबर आसा, ही काळाची गरज आशिल्ली। नो डावट राजकारण येतलें, राजकारण वतलें, इलेक्शनां येतलीं, इलेक्शनां वतलीं, पण आमकां चड म्हत्वाचें कितें जर आसत जाल्यार तुमचें करियर आसा। कारण फाल्यां सकाळीं कोणूय म्हणटलो इलेक्शन लागीं पावला म्हणून नवं मतदार संमेलन आसतलें। आमकां इलेक्शन लागीं पावला म्हणून नवं मतदार संमेलन न्ही, आमी दर 5 वर्सांक एवरी इयर नवं मतदार संमेलन हे भारतीय जनता पार्टी घेत आसता। आणि नवं मतदार संमेलन घेता आसतना त्याच्या मताच्या बद्दल तांकां जागृताय करताच, बट त्याच्या करियराच्या बद्दलूय तांकां जागृताय करता। तांकां ज्यो ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल ज्यो आसा ह्योय तेंच्या पर्यंत पावोवपा खातीर सातत्यान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा हे सदोदीत कार्यरत आसता। आपल्या पदाचो एका वर्साचो कार्यकाळ पुराय केल्या बद्दल भाजपा अध्यक्ष दामोदर नायक हांचो ह्या वेळार भोवमान जालो। उपरांत तांणी नव्या मतदारांक संबोधीत केले। जाल्यार आपल्यान भितर येवपाक जाय आनी ताणें भितर येवन ह्या सगळे सिस्टमीक निवळ करपाक तांच्या हातान जो एक हे दिल्लो आसा, पावर दिल्लो आसा, बोटाक पावर दिल्लो आसा, तो पावर तांच्यांनी यूज करपाक जाय। आयज फोंडा मतदारसंघात हे नवं मतदाता संमेलन इनफॅक्ट ह्या नव्या वर्साक पयलेच फावटी जाता आनी तातूंतल्यान हे यंग जनरेशन आसा ते फुडें येतले आनी म्हणटले यस आय एम अ प्राऊड मेंबर ऑफ बीजेपी। इनफॅक्ट हांव म्हणत आमच्या समीर मांद्रेकार आणि तुषार युवा मोर्चाचे अध्यक्ष तांच्यांनी ज्या तरेन हे सगळे मुखार व्हरून ह्या मतदारसंघातल्यान जे केलां ते तुम्ही भविष्याची जी स्वप्नां आसात ती तुम्ही साकार करतले। फोंडे नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष वीरेंद्र ढवळीकर हांणी सगळ्यांक येवकारून कार्यावळीचें महत्व अधोरेखीत केलें। थळाव्या भाशांची राखण करपाक लोकांची व्हड भुमिका आसा। भास आनी दायजाचो प्रसार करप म्हत्वाचें अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। दिवचलच्या योगेश्वरी देवळांत जाल्ल्या पयल्या संवसारीक चित्पावनी भाशा संमेलनात ते उलयताले। सगळ्यांनी आपल्या मायभाशेची राखण करपाक योगदान दिवचें असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार मारलो। आम्ही म्हणटा की भारतीय भाषेचे जावप ही काळाची गरज आसा आणि भारतीय भाषेचे संवर्धन हे सरकार करूंक शकना। भारतीय भाषेचे संवर्धन हे आमी भाषा उलोवपी लोकूच करूं शकता। आमी म्हणटा की कालांतरान खुबश्यो भाशा ह्यो ह्या डिजिटल युगात नश्ट जायत आसा। नश्ट जायत आसा कित्याक आमी आमची भाशा उलोवपा खातीर आमी लजता आणि तीच भाशा आमी आमच्या घरातूच उलयना म्हणून ती नवीन जनरेशनाक कळना आणि नवीन जनरेशनाक कळना आणि मागीर फुडें भाशा ती लुप्त जायत वयता। त्या खातीर कारण आमी पळयता की ह्या डिजिटल युगात सगळेच जाण आपल्या घरातूय बी इंग्लीश उलोवपाक लागल्या म्हणून हांव तुमचे सगळ्यांचे पयल्यात पयलीं अभिनंदन करता की चित्पावन भाशा हिका परत एकदा संवर्धन दिवपा खातीर तुम्ही केल्लें कार्य, तुम्ही करीत असलेले कश्ट त्या खातीर तुमचे सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन।
गोंयच्या 5व्या वाठाराची राखण करप ही आमची जापसालदारकी. ते राखून दवरपा खातीर आमी गरजेचे कायदे आनी सुदारणा अंमलात हाडटले अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. कांपाल पणजे हांगसर गोंय रान उदरगत महामंडळान घडोवन हाडिल्ल्या गोंय रान विविधताय महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार ते उलयताले. ह्या वेळार केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, राना मंत्री विश्वजीत राणे, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, गोंय रान उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष डॉक्टर देविया राणे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. डायवर्सिटी जेका आमी म्हणटा विजितेन जल, जंगल आणि जमीन ह्यो तीन गजाली हातूंतल्यान येता आणि सातत्यात it is the responsibility of the government. Of course, it is the responsibility of the government and it is the responsibility of the citizen of the Goa also. And those who are visiting the tourists, तांची ती responsibility आसा. म्हणून गोंय सरकारच्या वतीन आणि गोंयच्या वन खात्याच्या वतीन आमचो फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री आणि फॉरेस्ट मिनिस्टर हे जबाबदारी घेतात ही जल, जमीन आणि जंगल वाचचे हाच्या खातीर आमी सदोदीत कार्यरत करतले. हाच्या खातीर नवीन नवीन कायदे आसत जाल्यार ते कायदे करपाक, रिफॉर्म करपाक आमी फाटी फुडें पळोवचे ना. कारण सातत्यात गोंय जे गोंय हे सन, सँड अँड सी हाच्या खातीर न्ही, गोंयचो ग्रीन कवर हो तितकोच इम्पॉर्टंट आसा आणि तोय ग्रीन कवर सांबाळपाची जबाबदारी आमचेर आसा. म्हणून तर हाच्या खातीर वेळच्या वेळी नवे रिफॉर्म्स करचे पडले आसत जाल्यार ते आमी करतले. पण बरी गजाल आसा, आमी म्हणटा की आमकां नाका प्लास्टीक ह्या सारकेल्या NGOतल्यान जे प्रमोट केले की हय ही सांबाळपाची जबाबदारी फक्त सरकाराचीच न्हय तर ही सांबाळपाची जबाबदारी जी आसा ही पुराय गोंयकारांची आसा, हांगा येवपी सगळ्या लोकांची आसा. पण हांगासले जंगल आसतलें, उदक आसतलें हे सांबाळपा खातीर आमी सगळ्यांनी तितकेच कार्यरत रावपाक जाय. आमी सगळ्या जाणांनी तितकेच प्रयत्नात रावपाक जाय आणि ते वागतले हाजी हांव अप्रुबाय करता. गोंयांत 6 अभयारण्य आणि 1 राष्ट्रीय बाग आसा. हे सगळें पळोवप, ते अणभवप ही काळाची गरज आसा. तशेंच गोंयची जैव विविधताय राखून दवरपा वांगडाच ताचो आस्वाद घेवप हें तितलेंच गरजेचें अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार मुखार सांगलें. आमचे कडेन आसलेलो एक नॅशनल पार्क आमचे कडेन आशिल्ले आमी पळयता की भगवान महावीर सेंच्युरी, महादेवी सेंच्युरी, बोंडला सेंच्युरी, खोतीगांव सेंच्युरी, नेत्रावळी सेंच्युरी आणि सलीम अली बर्ड पार्क कितल्या जाणांनी पळयला म्हाका खबर ना. सलीम अली बर्ड पार्क असो आमी हेवटेन काडलो काय चोडणा वयता ती फेरीबोट क्रॉस केली काय आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हाका दिसता हें सगळें पळोवप एक काळाची गरज आसा आणि विशेश करून म्हज्या समोर बशिल्ल्या भुरग्यांनी ह्यो वायल्ड लायफ सेंच्युरीज अनुभवप गरजेचें आसा. आणि ह्या वायल्ड लायफ सेंच्युरीच्यातूनच तर आमकां म्हणजे 70 पासून काणकोण पर्यंत पुराय वेस्टर्न घाट आमी जाका म्हणटा की भारतांतलो एक वेस्टर्न घाट ज्या सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात बायोडायवर्सिटी जर खंयसर पळोवपाक मेळटा आसत जाल्यार आमकां ह्या वेस्टर्न घाटात पळोवपाक मेळटा, आमच्या गोंयांत पळोवपाक मेळटा, आमच्या वायल्ड लायफ सेंच्युरीनी पळोवपाक मेळटा. म्हणून ती प्रिजर्व करता आसतना तेजो आस्वाद घेवप हो तितकोच म्हत्वाचो आसा. गोंय हे येवपी काळात देशातले क्रिएटिव्ह कॅपिटल जातलें. स्वयंपूर्ण गोंय करतानाच राज्य सरकार हॅपीनेस इंडेक्स वाडोवपा खातीर काम करता. भुरग्यांच्या भविष्याक सरकार प्राधान्य दिता अशें प्रतिपादन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केलां. मडगांवच्या रवींद्र भवनात माहिती आणि प्रसिद्धी खात्यान आयोजीत केल्ल्या बुलबुल चिल्ड्रन्स इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाच्या समारोप सुवाळ्यात मुखेलमंत्री उलयताले. ह्या वेळार भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत, आमदार उल्हास तुयेकार, माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याचे संचालक दीपक बांदेकर, महोत्सवाचे संचालक बिपिन खेडेकार आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या पद्धतीचो फिल्म फेस्टिवल भुरग्यां खातीर जो आमी हाडला विच इज फॉर स्पेशली फॉर द जेन झी वो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी जो विकसित भारत 2047 हे स्वप्न पळयता. आणि हे स्वप्न कोणा खातीर आसा? हे स्वप्न आमचे धाकले बाय जे 5 वर्साचे आसा ते जेन्ना 30 वर्साचे जातले ताज्या खातीर आसा हे स्वप्न, त्या भुरग्यां खातीर आसा. आणि तेच स्वप्न आमी पळयता की आमची भुरगीं फुडल्या 25 वर्सांक की कशा पद्दतीन तांच्यांनी विचार करचो, कशा पद्दतीन तांच्यांनी इमॅजिनेशन करचें आणि तांच्यांनी आपले क्रिएटिव्ह वर्ल्डातले फ्युचर हे तांच्यांनी थिंक करचें. ताज्या खातीर हो फिल्म महोत्सव आसा. आणि म्हाका दिसता की गोवा विल बी वन ऑफ द क्रिएटिव्ह कॅपिटल ऑफ द कंट्री इन फ्युचर. ज्या पद्दतीन आमी अशा पद्दतीचे वेगवेगळे प्रोग्राम हे सातत्यात आमी ऑर्गनायज करतात. बुलबुल चिल्ड्रन्स इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलांत भुरग्यांच्या आवडीच्या कार्यावळींचेर भर दितात, संस्कारक्षम चित्रपट दाखयतात, तशेंच कल्पनेक उर्बा मेळप हाचे यत्न जातात. बुलबुल महोत्सव देशातलो अग्रणी महोत्सव म्हण मुखार येतलो अशें भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. या चिल्ड्रन्स बुलबुल इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाचो मेन आर्किटेक्ट हो डॉक्टर प्रमोद सावंत, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा आशिल्लो. आमी जेन्ना ही संकल्पना घेवन ताजे मुखार गेल्ले, हांव, दामू नायक आनी बिपिन आनी ताजी टीम,
ताणें वेळ काडना आसतना सांगलें की कन्सेप्ट बरो आसा, भुरग्यां खातीर एकदम बरो जातलो. आमी ताका एकच म्हटलें की हो फक्त दक्षिण गोंयच्या मडगांव शहरात जावपाक जाय. ताणें ऑन द स्पॉट तो एग्री जालो आनी ताणें आमी रवींद्र भवनाक पयल्या फेस्टिवलाक तो हांगा आशिल्लो चीफ गेस्ट म्हणून, व्हॅलिडेटरी फंक्शनाक आशिल्लो. ताणें तेन्ना विचारलें भुरग्यांक तुमकां हो फेस्टिवल परतो जाय काय म्हणून, आनी एक मुखान सगळे भुरग्यांनी सांगलें आमकां जाय. आनी दुसऱ्या वर्सा जालो, हे तिसऱ्या वर्स, आनी म्हाका खात्री आसा की हो फेस्टिवल ह्या देशांतलो नंबर 1 फेस्टिवल जातलो, जाचें श्रेय सगळ्या मुख्यमंत्र्याकच वतलें अशें हांव मानतां. विन इटली इंडिया रोड शोच्या दुसऱ्या आवृत्तीचे आयज आयोजन जाले. या कार्यावळीक इटलीच्या खासा वाईन पेयाचे प्रदर्शन. इटली आणि भारत हांचे मदले संबंध अशा कार्यावळींतल्यान आनीक घटमूट जातात अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. अशा कार्यावळीक लागून गोंयच्या पर्यटनाक आनीक चालना मेळटली अशें तांणी म्हळें. उद्देजक श्रीनिवास धेंपे, इटलीचे राजदूत आंतोनियो बार्तोली आणि हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. The relationship between the countries, two countries, Italy and India, is very well known, and now we look for we can collaborate. Wine has been not only about a drink or something, and as far as Italy is concerned, it's their history, it's their geography, it's their generational knowledge, and many more things that I can keep talking about. Similarly, we have our culinary, which we can keep talking about, our fish curry rice, our kafrial, and so many other gastronomic delights that Goa can boast about. We need to see how best we can resonate and collaborate and do things ahead. And when we talk about tourism and how we promote tourism, that we are talking about not only about the sun, sand and sea, but Goa beyond beaches, then culinary as a place to we need to talk. And that's how the wish list starts. So there is something that we need to connect, other than the connectivity between Goa and Rome or Italy. And we need to see how best we can exploit the two airports to ensure more tourism grows in these sectors between Goa and Italy. आणि खबरापत्रांत आता घेऊया एक लहानसोच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो. अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प हांणी 8 युरोपियन देशांतल्यान येवपी सामानाचेर 10% आयात शुल्क लावपाची घोशणा केल्या. ग्रीनलँडाचेर अमेरिकेच्या नियंत्रणाक ह्या देशांनी केल्ल्या विरोधाच्या फाटभुंयेर ही घोशणा जाल्या. डेन्मार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लंड, नेदरलँड आनी फिनलँड ह्या देशांतल्यान येवपी सामानाचेर हे शुल्क लागू जातलें. उत्तर प्रदेशात मौनी अमावस्ये निमतान लाखांनी भक्त न्हयांनी स्नान करतात. ते निमतान ह्या शुभ प्रसंगाचेर प्रयागराज संगमाचेर भक्तांची गर्दी पळोवपाक मेळटा. मौनी अमावस्येच्या निमतान देशभरांतल्यान आयिल्ले भक्तगण त्रिवेणी संगमात पवित्र स्नान करतात. मजगती उत्तर प्रदेशचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्या निर्देशा प्रमाण मौनी अमावस्येचे स्नान घेवपी भक्तगणांचेर हेलिकॉप्टरांतल्यान फुलांचो शिपडाव केलो. पवित्र स्नान करपाक आयिल्ल्या भक्तांनी आपल्यो प्रतिक्रिया ह्या वेळार उक्तायल्यो. स्नान कर लिया और काफी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, जो कि जो महा महीने का जो मेला चल रहा है जनवरी से लेके और
15 फरवरी तक का बहुत अच्छा है। यहाँ व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छा लगा। मैं बच्चों सहित परिवार सहित आया हुआ हूँ, काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। नववर्ष का पर्व लेना था तो इसलिए हम विद फैमिली आए हैं। बहुत अच्छा लगा, व्यवस्था बहुत अच्छी है और बाकी में इतने अच्छे भव्य माता रानी के दर्शन हुए गंगा जल के, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा नहाए और बहुत अच्छा लगा नहा के। हर हर गंगे बहुत ध्यान दिया जा रहा है और कोई दिक्कत नहीं हो रही है किसी को, ना नहाने में, न बहुत अच्छा लगा। सच में इतना अच्छा लगा, सुकून मिला बहुत इधर आके। उधर घाट पे जाके इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हमको। बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ आकर स्नान किए, बहुत आनंद आए। आणि आता खबर खेळाची। भारत आणि न्यूझीलंडा मजगती आयज एका दिसाचो क्रिकेट खेळ इंदोरात जाता। भारतान कुरुबावलो जिखून पहिली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतला। न्यूझीलंडान 50 षटकांत 8 गडी वगडावन डॅरिल मिशेल आणि ग्लेन फिलिप्स हांच्या शेकड्यांच्या नेटार 337 धावण्यो काडल्यात आणि भारता मुखार 338 धावण्याची मोख दवरल्या। 3 मॅचीची ही माळ सध्या 1-1 अशी बादाबाद आशिल्ल्यान आयज जावपी तिसऱ्या आणि निमाण्या मॅचीत दोनूय पंगडा खातीर करात वा मारात अशी स्थिती आसा। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.5 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 19.9 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अस्तंत बंगाल आणि आसामात वेगवेगळे उदरगतीचे प्रकल्प लायले चालीक। कनेक्टिव्हिटीक चालना दिवपाची मोख। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी नव्या मतदारांक केले संबोधीत। भारतीय जनता युवा मोर्चा फोंडे हांणी नव्या मतदार संमेलनाचे केल्ले आयोजन। थळाव्या भाशांची राखण करपाक लोकांची व्हड भूमिका। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे प्रतिपादन। पहिल्या संवसारीक चित्पावनी भाषा संमेलनात मुखेलमंत्र्यांनी मांडले मत। मौनी अमावास्ये निमतान लाखांनी भक्तांनी प्रयागराज संगमाचेर केले पवित्र स्नान। भक्तांचेर जालो फुलांचो शिपडाव। आणि खेळांत भारत आणि न्यूझीलंडा मजगती आयज एका दिसाचो क्रिकेट खेळ जाता इंदोरांत। भारतान कुरुबावलो जिखून पहिली गोलंदाजी करपाचो घेतला निर्णय। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाच्या खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।